नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। पणजी आझाद मैदानावेल्यान आंदोलकांनी मंत्री राणेच्या बंगल्यार व्हेलो मोर्चा। कलम 39 रद्द करपाची मागणी करीत केल्यो घोषणाबाजी। विरोधी आमदारांनी आंदोलनाक दिलो तेंको। आझाद मैदानावेल्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक येवपी कुंकळ्यांनी बाणावले। आंदोलकांच्यो आडायल्यो पुलिसांनी बशी। सरकार करता हुकुमशाय आडायल्ल्या आंदोलकांचो आरोप। शेळवण हॉडरांतल्या प्रस्तावित मल्टीपर्द कार्गो जेटी प्रकल्पाक थळाव्या लोकांसयत आमदार निलेश काब्रालाचो खर विरोध। ही जेटी फक्त कोळसो हाताळपा खातीर बांदतात म्हणून थळाव्यांचो आरोप। प्रस्तावित बंधारो प्रकल्पाक विरोध करीत मिराबागच्या थळाव्यांनी सावड्डे पंचायतीक घालो घेराव। आमकां बंधारो प्रकल्प नाकाच म्हणून थळावे ठाम। वागुर्मे बागवाड्यार घरात चोरी। फारायले सुमार 20 लाखांचे भांगर आणि 40,000 रोकड। म्हाड्डोळ पुलिसांनी केलो पंचनामो। फुडलो तपास सुरू। आणि पणजे महापालिकेच्या वेंचणुके खातीर आमी पणजेकार पॅनलाच्या उमेदवारांनी भरल्या उमेदवारी अर्ज। पणजेकारांक जाय बदल। कॅसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर दितले प्राधान्य, सांगता उत्पल पर्रीकार। आता खबरो विस्तारान। नगर नियोजन कायद्याचे वादग्रस्त कलम 39A रद्द करपाच्या मागणी खातीर आझाद मैदानाचेर जमिल्ल्या आंदोलकांनी आपलो मोर्चा थेट मंत्री विश्वजीत राणेंच्या दोनापावला बंगल्यार व्हेलो। पुलिसांनी आंदोलकांक अडवपाचो यत्न केलो, मात आंदोलकांनी पुलिसांक आयकनासतना आपलो मोर्चा सुरूच दवरलो। बादशाह के इलाके में तो भी राज करता है। वो शेर है, शेर समंदर से बदला नहीं पकड़ते। बारूद है हमारे अंदर। फाटले 3 दीस जाले झोन बदल रद्द करपाची मागणी घेऊन आझाद मैदानाचेर आंदोलन सुरू आसा। ह्या लढ्याक विरोधी पक्षासयत भंडारी समाजान लेगीत तेंको दिल्लो। सोमारा सांजेर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर महाआंदोलना खातीर विरोधी पक्षाचे आमदार आणि हजारांनी आंदोलक एकठांय जाल्ले। ह्या वेळार चर्चे उपरांत सगळ्यांनी मेळून नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेच्या बंगल्यार मोर्चा व्हरपाचो निर्णय घेतलो। फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान ह्या आंदोलनाक तेंको दिल्लो। कायदो सभाघरात बदलूंक जाय, कोणाच्या तरी घरा निदर्शना करून न्हय अशें म्हणीत आमदार विजय सरदेसायान आपल्या समर्थकांक घेवन आझाद मैदानावयल्यान गेलो। ह्या वेळार मंत्री राणेच्या बंगल्यार दोनापावला व्हडा संख्येन पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। मंत्री विश्वजीत राणेच्या बंगल्या लेगीत विरोधी आमदार तशेंच व्हडा संख्येन आंदोलक एकठांय जाले। राणेच्या विरोधात घोषणाबाजी दीत लोक मंत्र्याच्या बंगल्याकडेन ठाट मांडून बशिल्ले।
कलम 39A रद्द करपाक जाय म्हूण आख्खे गोंय पेटला. 39A खाला गांव दोंगरांचे रुपांतरण करून मंत्री विकपाक पेटल्यात. तांकां आयज लोकांनी धडो शिकयला अशें काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकरान सांगले. जाल्यार मंत्री राणेन भायर सरून लोकांक आश्वासन दिवपाक जाय, नाजाल्यार लोक आतां कायदा आनी सुवेवस्था हातीन घेतले अशी शिटकावणी आमदार वेंजी वेगशान दिली. आयकात तांचे म्हणणे. गोंय उठला, गोंयचो गांवांतलो भुरगो उठला, लोक उठल्या आनी हांगा आयला कित्याक आज गोंयकाराच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा आनी जो सगळे गोंयकारांनी सांगला, सगळे पार्टीचे लिडर्सांनी सांगला, एनजीओनी सांगला, एक्टिविस्टांनी सांगला आनी जे एसटी भाव आसा तांच्या गांवाचेर जो अटॅक जाल्लो तो मुद्दो सान आंद्रे गांवाचो भायर सरून सबंद गोंयभर जे डिस्ट्रक्शन टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान विश्वजितान चलयला ताचे विरोधान आज लोक उठून हांगा पावल्या. ही मेसेज प्रत्येक राजकारण्यांक जाका दिसता की आपूण पुलीस सेक्युरिटी घेतलो आनी आपले खंय तरी पयस किल्ल्या सारख्या घरान रावतलो आनी लोकांचे गांव घरांत दारां उद्ध्वस्त करतलो म्हणून, जाल्यार हें हाचे फुडें चलचें ना. गोंयकार कोंपन घेवचे ना. हें आज ताचें प्रतीक जावन आसा. आज जो लोकांची हाडलाची वाटायला लोकांक सुरवात दिली. आज एकूच रिक्वेस्ट करा विश्वजिताक की तुम्ही भायर येवचे, भितर आयला तुम्ही भायर येचे, हे लोकांक एड्रेस करचे आनी ह्या लोकांक सांगचे की जे ही 168 हे जो जमीन तुये हे कन्वर्जन केल्या 39A अंडर हे झोन चेंज केला, हे सगळे तुम्ही फाटी घेवपाक जाय. हो लोकांगे जो तो आवाज हा, तूं जो तो ह्या लोकांगे आवाज आयकना जाल्यार म्हाका दिसता तुका न्ही फावू ना हिंग गोंय रावपाक आनी तूं फावू ना हे धुरतेचेर रावपाक. दिस इज पिपल्स वॉइस. पीपल आर एजिटेटेड अँड वी डू नॉट नो वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप. आज हिंग रावन नेक्स्ट स्टेप कितलो खबर ना, बट देर इज समथिंग गोइंग टू बी मॅसिव विच इज गोइंग टू बी आउट ऑफ कंट्रोल. म्हाका दिसता बायल आज कित करपा आयज आमच्यान सांगूंक जायना, भुरग्यां जे आय कित करतले सांगूंक जायना. आमचो मेन डिमांड, फर्स्ट डिमांड आमचो आसलो जे पुलिसांनी विरेशाक मॅन हँडल केला, जे आमदाराक व्हरोंक शकना उखलून ताका ओडून येला, तोपले आपटिला, तांकां टर्मिनेट, डिसमिस, सस्पेंड कितें ते करपाकूच जाय. एक तो फर्स्ट आमचो डिमांड. आनी सेकंड डिमांड 39A जो आहा तो स्क्रॅप जावपाक जाय, आमच्या लोकांक सोडपाक जाय. सो हे दोनूय डिमांड नंबर 1 आणि नंबर 2 जो आमचे मिनिस्टर आहा त्यांचे कडेन आसा, लोकांकडे खेळनाका. हे आमचे फायनल बॅटल, हे आमचे करो या मरो आंदोलन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कलम 39A रद्द जावचे म्हणून सोमारा पणजे आझाद मैदानाचेर महाआंदोलन आशिल्ले. हे आंदोलनाक तेको दिवपा खातीर दक्षिण गोंयच्या कुंकळे आनी बाणावलेच्यान आंदोलन येताले. ह्या आंदोलकांक पुलिसांनी आडायले. सरकार करता हुकुमशाय, थळाव्यांचो आरोप. कलम 39A रद्द करचे म्हूण फाटले 3 दीस जाले पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन सुरू आसा. सोमारा महाआंदोलन आशिल्ले. ह्या महाआंदोलनाक तेको दिवपा खातीर दक्षिण गोंयच्यान कुंकळे आनी बाणावले वाठारांतल्यान आंदोलकांच्यो बसी येताल्यो. तांच्यो बसी पुलिसांनी अर्दे वाटेर आडायल्यो. बसी आडायिल्ल्यान लोक आक्रमक जाले. सरकार आपली दादागिरी आनी हुकुमशाही चलयता असो आरोप आंदोलकांनी केलो. हय, आज आमी तुमकां खबर आहा हिंगा आमगे आझाद मैदानाचे प्रोटेस्ट चलता. काल विरेसा मॅन हँडल केलो आनी तेका लागून आमी आमगे एक गोंयकार भाव, नॉट ऑन पॉलिटिकल लायन्स, आमी काँग्रेस हो आनी कितें म्हूण आमी वचनाय, पूण एज अ गोंयकार आमी सगळे आमी आमगे कुंकळेचे लोक सगळे एक टायमान आमी विरेशाक आमचे सपोर्ट दाखोवपाक आमी वचपा आसले थिंगा. आमगे 2-3 बसो आमी केल्ल्यो. सो सडनली पुलीस येयले आनी बस आडायल्यो आनी म्हणपा लागलो आमकां वयल्यान ऑर्डर येयल्या की आमकां बस सगल्यो स्टॉप कर म्हण खंय पणजे वयताय त्यो. सो आमगे लोकांक हार्डशीप जाली सगळी. आडले लोकांक आतां बेश्टे पोतून वचपा पडटा आमकां. सो आमी इतलें सांगूंक सोदताय की जे आज कितें पळय चल्लां हिंगा, ही भ्रश्टाचार पार्टी पळय BJP पळय आहा, ही आज गोंय चलयता तें तुमकां सगळ्यांक दिश्ट पडटा. आनी आज गोंयकारांनी ठरोवपा जाय, हांव म्हगे विनंती, आज गोंयकारांनी ठरोवपा जाय की 2027 आमकां कसलो सरकार जाय तो. हो भ्रश्टाचार अशें करून हुकुमत चलयता कसलो सरकार जाय, हो लोकशाही, आमकां लोकशाही आशिल्लो कसलो सरकार जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेळवण वाठारांतल्या प्रस्तावित मल्टीबर्थ कार्गो जेटी प्रकल्पावेल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली. ही जेटी फक्त कोळसा हाताळपा खातीर बांदतात असो आरोप थळाव्यांनी केला. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरांच्या फुडारपणाखाला पणजेच्या पर्यावरण खात्याच्या कार्यालया भायर निषेध केलो. मजगती आमदार निलेश काब्राल हांणी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून हे प्रकल्प स्क्रॅप करपाक लायतले अशें आश्वासन आमदार काब्राल हांणी दिलें.
सेन्सिटिव्ह जाया आमकां रस्त्यार हाडनाका आमकां कित्याक रस्त्यार हाडून आमचे हाल अशी कित्याक करता म्हणून डिपार्टमेंट म्हाका कळना आनी हो कोळसो येवचो ना तो येवचो ना वी वील गो टू एनी एक्सटेंट टू स्टॉप दीस थिंग आमी आमची गांवाची वाट लावपाक दिवचे ना कायदो जर हातांत घेवपाक पडले वी वील नॉट हेजिटेट आमी जर मरपाक शकता आनी आमी दुसऱ्या मारपाकूय शकता ही शिटकावणी तांकां ही शिटकावणी आमदार तुमच्याकडे आसा आमदार आमचे बरोबर आसा आमदार आतां येता खंय आमदार अजून तरी आमचे बरोबर आसा आनी आमी मानता की आमदार आमचे बरोबर आसा बट ही ऑल्सो हॅज टू मेक हिज स्टँड व्हेरी क्लियर आमी जेन्ना सांगले 11 हांगा मोर्चा आमदारांक हांगा पावपा जाय 11 आमदारान हांगा 11 पावपा जाय आपल्या वोटराक कोणे खंयच्या आमदार जावं कावन्सिलर जावं झेडपी जावं पंच जावं सरपंच जावं आपल्या वोटराक तुमी लायटली घेनाका आमी जर परतले सगळे परतयतले ही शिटकावणी सगळ्या ही शिटकावणी सरकारा ही शिटकावणी पंचायती ही शिटकावणी आमदारा ही शिटकावणी सगळ्यांक आमी उबे रावले सगळे काबार करतले आमी जर मरता न्ही आमी लोकांक घेवन मरतले इतलें सांगता हो कोळसो हाडपाक सोदता एक मिनीट हो कोळसो एक मिनीट दिनार तारकार म्हणटा ती कंपनी दिनार तारकार कोळसो हाडपाक सोदता आनी आमी स्पेशल ग्रामसभा घेवन आमी रेजोल्युशन घेवन एनजीटीन गायडलायन दिली की बाबा तुमी इन्स्पेक्शन करता तेन्ना आमच्या पंचायत लोकल बॉडी आसा तांकां तुमी कॉन्फिडन्सा घेवन तांकां घेवन इन्स्पेक्शन करप डिसेंबरा 12 तारखेर जेन्ना इन्स्पेक्शन घेतलें आमकां सांगूना परत फेब्रुवारी 6 तारखेर गेले आमकां कळटा थ्रू पेपर आमची पंचायत करस्पॉन्डन्स करता तांचे बरोबर बाबा आमकां सांगा कितें करता ते एक लेटरा अजून रिप्लाय करूना एंड दीस इज अ शेम ऑन द गव्हर्नमेंट दीस इज शेम ऑन डेमोक्रेसी फॅक्ट्स दिता की हे जाग्यार ही सगळी गोष्टी आसा ह्यो जर आमी प्रूव्ह करूंक शकले जाल्यार तो टोटल प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाचो अशें म्हणटा आमी घेतला पूण अशें हेजेर जावचें ना आमी आतां पंचायतीक सांगला की तेणी पंचायतीक सांगला आतां हांवें की वॉच आनी तेंची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग घे हितून जे 6 जाण जे पंचायत रिप्रेझेंट करतले फ्रायडे येवपाक जाय तांकां ऑफिसीत हाडपाक जाय सरपंचान प्रॉमीस केला की फाल्यां सकाळीं हाडून आपूण 6 जाण कोण पंचायतीचे मार्फत येतले हे उलोवपाक ते दितले तितून मनोज आसपाक जाय हे पयलो गोश्ट म्हाका तेणी घातलेलो हांव आसतलोच पूण जे फुडेकार मुवमेंट घेतला ते सगळे 6 जाण जे प्रूव्ह करूंक शकता हे सगळे फॉल्स म्हूण आमी येतले प्रस्तावित बंधारो प्रकल्पाक विरोध करीत मिराबादच्या थळाव्यांनी सावड्डे पंचायतीक घेराव घालो आमकां बंधारो प्रकल्प नाकाच म्हणून थळावे लोक ठाम आसात आमचे जैत जाल्या बगर सोडचे नात अशी खर भूमिका आता थळाव्यांनी घेतल्या पंचायतीक घेराव घालून लोकांनी पंचायत कार्यालयात ताटा बडयली आणि नारे दिले पळयात पुराय बातमी आमचे गाव आमचे गाव आमची न्हंयो आमची भाटां आमची देवळां आमची घरां आमचे गोंय सोडची ना रे सोडची ना सावड्डे मिराबाग वाठारांत प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांनी आपलो विरोध कायम दवरला या फाटभुंयेर तिडकल्ल्या थळाव्यांनी सोमारात सावड्डे पंचायतीक घेराव घातलो बंधाऱ्याच्या बांदकामा खातीर जी फोंडकुलां मारल्यात ती पुरयात फोंडकुलां पुरयनात तो मेरेन आंदोलनाक बसतले अशी भूमिका थळाव्यांनी घेतली थळाव्या बायलांनी पंचायत कार्यालयात ताटा बडयत निशेध केलो बंधारो आमकां नाका अशें म्हणीत पंचायत कार्यालयात बसून थळाव्यांनी नारे दिले पंचायतीन आमच्या वांगडा रावचे अशें थळाव्यांचें म्हणणें मजगतीं कंत्राटदार आनी प्रकल्पाक जापसालदार आशिल्ल्या आड FIR दाखल करचे अशी लोकांनी मागणी केल्याचें कळटा पळयात थळाव्यांचो पंचायतीत जाल्लो बोवाळ आता सकाळी जागी जाल्यात आता ते पैसे
आता कधी डिस्कशन करता आता कसले डिस्कशन की आमकां दिता पळय तें पळोवया पूण आमी सोडची ना तेंकां आमच्यान जेन्ना आपले स्वताची जमनी कोणी एक बारीकसो खड्डो सुद्दां मारता न्ही जाल्यार तुमी म्हणटा एनओसी घेतल्या पंचायतींतल्या आतां येदो व्हडलो खड्डो जालो तो इतले उदक भरले हांगा लोक मरपाक शकता कोणी गोरवां मरूंक शकता तुमी कांयच एक्शन घेवना आतां तें मात तुमकां लागना आनी जे कोणी आपले बऱ्या खातीर आपले जाग्याक एक खड्डो करता जाल्यार तुमकां म्हणटा तुमी ऑब्जेक्शन हाडटा सगळे पंचायत थंय पावता आनी येदो व्हडलो खड्डो जालो तुमकां काय लागना म्हणटा एक तुमगेले म्हाका खबर ना कितें रिजायन दिया तुमी तुमकां आमी निवडून हाडला ही अवस्था आमी तुमकां हांगा उतर दिता जर हे रिजायन जर तुमच्यान जायना तुमी जर सगळी रिजायन जाता न्हू जेतली रिजायन जाता तितले आमकां निवडून हाडपाची अवस्था आमी दवरता आमी लोक भोंवता तुमची मारतात बाबा हे खड्डे कोणी मारले तुका खबर आसा काय म्हणून तुमी सांगले आपल्याक खबर ना म्हणून तूं आतां भितर वचोन WRD कसो फोन मारलो खंयची म्हळ्यार खंयची येयली तेजी पयलीं आनी एक खड्डो आसा 5 म्हयने तो येयना तू सगळे विचारलेले खबर ना म्हणजे कितें खबर आसा तुका फोन करा जो पर्यंत तुम्ही हे खड्डे पुरिना तो पर्यंत ह्या लोकांकडे आमी बसतले म्हणून राव एक मिनिट तुम्ही त्या WRD सांगा जो पर्यंत तुम्ही हे खड्डे पुरिना आणि जे एक्शन घेयना तो पर्यंत आम्ही ह्या लोकांकडे हांगा धरणे आंदोलनाक बसता म्हणून सांग पंचायतीक तो पर्यंत आमी गरज ना हे चल तू तुमकां काय ब्लेम करना तुमचे कडेन तुवें म्हणलें आमकां ऑथॉरिटी ना म्हणून सांगलें चल ओके ऑथॉरिटी ना तुमकां तुमचे कडेन काय पावर ना हो तरी पावर आसा आमच्या वांगडा बसपाक आसा काय तोही ना काय आसा काय सांग क्लियर तुका क्लियर आसा काय ना गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकार. सावयवेरें वागुर्मेच्या बागवाड्यार रसिका प्रभू हांच्या घरांत चोरी जाली. घरात कोण नाशिल्ल्याची संद साजून चोरांनी घरातल्या भांगरांच्या वस्तूचेर आणि रोख रक्कमेचेर हात साफ केलो. सुमार 20 लाखांचे भांगर आणि 40,000 रुपयांची रोख रक्कम फारायली. पळयात. गोंयांत सध्या चोरयाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. सावयवेरें वागुर्मे बागवाड्यावेल्या रसिका प्रभू हांच्या घरात चोरी जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रसिका प्रभू आनी ताच्यो 3 चलयो शुक्रारा लग्न सुवाळ्या खातीर आपल्या सोयऱ्यांगेर गेल्ली. घरात कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी घरात घुसून आलमारीतले सुमार 20 लाखांचे भांगर आणि 40,000 रोख रक्कम फारायली. लग्न करून जेन्ना आयतारा रसिका घरा आयली तेन्ना हो सगळो चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो. माड्डोळ पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. हे करून तेंच्यांनी हे केलें फोडून मागीर ते साठीची चावी हाडून हांगा पयली तेंच्यांनी तांकां चावी मेळोंक ना. मागीर आमी चावी लिपोवन दवरली ती तेंच्यांनी कशी सोदून काडून ते चावेन एक लॉकर काडलें आनी त्या लॉकरान मायचे दवरलेले ते तेंच्यांनी भांगरां येयली सगळी. सो टोटल 20 लाख 20 लाखाचे वर आसताले आनी 40,000 रुपया कॅश आसली. पोलिसांनी पंचनामा केलो. पंचनामो केलो पुलिसांनी. म्हाका मागीर पुलिसांनी आपोवनूय तेंच्यांनी रातची येयल्ले पंच येयल्ली सरपंच येयल्ली. गोमंतक टीव्ही खातीर वागुर्मेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. पणजी महापालिकेच्या वेंचणुके खातीर सोमारा आमी पणजेकार पॅनलाच्या कांय जाणांनी उमेदवारी अर्ज भरले. उरिल्ले मंगळारा अर्ज भरतले. वट्ट 28 उमेदवार रिंगणात देंवतले अशी माहिती उत्पल्ल पर्रीकारान दिली. शारात कॅसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर प्राधान्य दितले अशें उत्पल्लन सांगलें. 11 मार्चाक पणजे महापालिकेची वेंचणूक जावपाची आसा. हे खातीर शुक्रारा मंत्री बाबुशाच्या पॅनलान उमेदवारी अर्ज भरिल्ले. आतां सोमारा आमी पणजेकार ह्या पॅनलान उमेदवारी अर्ज भरले. प्रभाग 7तल्यान शीतल नायक, प्रभाग 10तल्यान ॲडव्होकेट विष्णू नायक, प्रभाग 16तल्यान प्रांजल नायक आनी प्रभाग 7तल्यान लिओनीड फुर्तादो हांच्यांनी अर्ज भरले. प्रभाग 4तल्यान जॉन पो हांणी अर्ज दाखल केला. ताका आमी पणजेकार पॅनल तेंको दितले अशें उत्पलान सांगलें. शारात कॅसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर प्राधान्य दितले. पणजेकारांक बदल जाय ते खातीर महापालिका वेंचणुकेत लोक आमच्या पॅनलाक तेंको दितले असो विश्वास उत्पल पर्रीकारान उक्तायलो. आमी पणजेकार हातूंतले आमी सकाळी पयलीं महालक्ष्मी देवळांचो आशिर्वाद घेतलो. मागीर पणजेच्या चर्चीन गेले ब्लेसांव घेवपाक आनी आमी पणजेकाराचे चडशे कॅन्डिडेट आज फायल करतले. काही कॅन्डिडेट फाल्यां फायल करतले. सो बरी एक टीम आसा. आमी 28 जाग्यार घालता. 2 कडेन आमी सपोर्ट करता. ते आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आनी तेन्ना बरोबर सगळे कॅन्डिडेटचो प्रोफायल हे तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आमचे कडेन
वेगळ्या वेगळ्या समाजांतल्यान प्रत्येक समाजांतल्यान कॅन्डिडेट आसा. आमचो यंगेस्ट कॅन्डिडेट 24 वर्सांचो आसा आनी एक्सपिरियन्सूय सुरेंद्र बाब सारके आनी अनेक कॅन्डिडेट एक्सपिरियन्स आसा आनी खुबशे जाण यंग आसा जे फर्स्ट टायम करता. कांयनी निवडणूक लढल्या, मातशें यश येवनाशिल्लें. ह्या खेपे ते पूर्ण फुडें वतले असो विश्वास आसा. पणजेकारांचेर म्हजो विश्वास आसा. पूण आतां मेरेन कोणाचो सपोर्ट मेळ्ळा तुमकां? ना, आमी सगळ्या लोकांचो सपोर्ट येता. आमी डे वन सांगला आमी एज अ इंडिविज्युअल सिलेक्ट करून ते मॅडम सांगले तो टेक्निकली मिनीन हॅज वर्क वीथ माय फादर. तो BJP आशिल्लो तेन्ना. आतां BJP कोण आयला म्हणून तो टेक्निकली काँग्रेसीन आसा, बट ही हॅज वर्क वीथ माय फादर फॉर सो मेनी इयर्स. सो तो त्या वॉर्डान ते मॅडमीन फायल केला. सो अशे अनेक लोक आसा आमच्या बरोबरचे ओरिजिनल टिमींतले खूब आसा, प्लस थोडे काँग्रेसमॅनूय आसा. पण एक पणजेकार म्हणून फुडें आयले. गोंयच्यान म्हाका सामको पॉझिटीव हे आयला. लोकांक एक चेंज जाय, एक गूड गव्हर्नन्स. तो मागीर वॉर्डान आसूं किंवा कॉर्पोरेशनान आसूं किंवा इवन व्हडल्या हाचेर आसूं, असो लोकांचो फीडबॅक म्हाका येता आनी ताच्या खातीर थंय योग्य व्यक्ती वचप हो इम्पॉर्टंट आसा. खंयच्या वॉर्डाक आनी कितें आय फायल्ड माय नॉमिनेशन फॉर वॉर्ड नंबर 19 आनी आमी सगळीं पणजेकार. सो एक जावन सगळें कितें तरी करूंक सोदता म्हूण आमी आयज नॉमिनेशन फायल केलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आदली राना मंत्री अलिना साल्दाना हिणें गोंयांत सुरू आशिल्ल्या घडामोडींचेर खर तिडक उक्तायल्या. गोंयांत जें घडटा तें पुराय चुकीचें आसा. राज्याचें रक्षण करप गरजेचें आसा, तितलेंच सैम आनी पर्यावरण तिगोवन दवरप हेंवूय सरकाराची जापसालदारकी आसा. सतत पर्यावरणाक गृहीत कित्याक समजता असो प्रश्न आदली राना मंत्री साल्दानान उपरासला. सगळ्यांत पयलीं गोंयचो आकार समजून घेवन गोंयांत कितले प्रकल्प येवंक शकता हाचेर खोलायेन विचार करप गरजेचें आसा अशें तिचें म्हणणें. I was very focused on protecting the environment. I was the Minister for Environment. It was my responsibility and my duty to protect the environment. Whatever, as per the rules, fitted a certain category, we made sure that those areas were included in the definite categories. Like, for example, the Bhutani project. That was declared as a private forest during my tenure. How was it removed from the list of private forests? What changed? See, we have to go by, why do we have laws? Why do we have rules and regulations? So that governance can happen in a way that will benefit the state and benefit the people of the state. But unfortunately, things are not happening the way they should. And I request our government to take care of our Goa, our dog-sized Goa. And let us not force our youth to come and sleep here without food, without any, shelter. And today I was very upset. I've come here for the first time, to be very honest. But I was very upset to know that his vital signs are going down. He's a young man. He's somebody's son. He's somebody's brother. People who love him, want him, need him. And Goa needs people who fight for truth and justice. दरेका आमदारान स्वताचो आदर राखपाक जाय. विरोधी पक्षांत आसतना आमी लेगीत आंदोलनां केल्लीं, पूण सरकारी कार्यालयांत वचून अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडूंक नाशिल्लो. कार्यालयाच्या भायर आंदोलनां केल्लीं. सध्या चालू आशिल्ल्या आमदार विरेश बोरकाराच्या 39A कलमाच्या आंदोलनाचेर आपल्याक कितेंच उलोवपाचें ना अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. सत्तेतलो जर आमदार आशिल्लो आनी ताका व्हेलो जाल्यार तुमी वगीर वतले आमदार आमदार पळयात. आमदारान हांव आमदार लोकांचो प्रतिनिधी म्हणजे हांवें रिस्पेद सांबाळून काम करता प्रत्येक आमदारान अशें म्हणटा. आतां गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान आमी केन्ना हांव एज्युटेशनाक गेलो खूब फावटी. हांव 1994 आमी जेन्ना विरोधी पक्ष म्हणून आशिल्लो तेन्ना आमी एज्युटेशनाक गेले. पण आमी कितें करताले, आमी गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाच्या भायर बसताले. गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाच्या भितर बसून ताका कोणा ऑफिसराक हें घालप ना अशें परिस्थिती. तूं दी रिप्रेझेंटेशन दिवपाचो म्हाका अधिकार आहा, सगळ्यांक अधिकार आहा रिप्रेझेंट. फक्त कितें आतां तें कशे पद्दतीन कितें जालें ताजेर हांव कॉमेंट करपाक शकना, कारण तें थंय हांव आय विटनेस नाशिल्लो, म्हाका कांय खबर ना. राज्यांत SIR प्रक्रिये उपरांत सुमार 1.27 लाख मतदारांक वगळ्यात.
SIR उपरांत मतदारांचो आंकडो उणो जाला. हाका लागून भाजपाचे उत्तर गोंयांतले 6 आनी दक्षिण गोंयांतले 5 अशा वाटतं 11 आनी 2 अपक्ष आमदारांक आतां हुस्को निर्माण जावं येता काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. मतदारांक वगळयले तातूंत मॅप जावंक नाशिल्ल्यान भायल्या मतदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान आनी हातूंतले कांय मतदार भाजप उमेदवारांच्या जैता खातीर म्हत्वाचे थारिल्ल्याचे दिसून आयला. देखून आतां संबंदीत आमदारांचे प्रश्न येवपी विधानसभा वेंचणुकेत वाडटले काय कितें हो प्रश्न पडटा. पळयात. SIR मोहिमे उपरांत राज्यांतल्या मतदारांचो आंकडो उणो जाला. SIR प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत भाजपाचे उत्तर गोंयांतले 6 आनी दक्षिण गोंयांतले 5 अशा वट्ट 11 आनी 2 अपक्ष आमदारां मदीं हुस्को निर्माण जावं येता अशें दिसून येता. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत हे आमदार जितक्या मतांच्या फरकान जिखून आयल्यात त्या परस चड मतदारांक तांच्या मतदारसंघांतल्यान वगळायल्यात. SIR प्रक्रिये उपरांत राज्यांतल्या सुमार 1.27 लाख मतदारांक वगळायल्यात. तातूंत मॅप जावन नाशिल्ल्यान भायल्या मतदारांचो आंकडो चड आसा. हातूंतले कांय मतदार भाजप उमेदवारांच्या जैता खातीर म्हत्वाचे थारिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान संबंदीत आमदाराचे प्रस्न येवपी विधानसभा वेंचणुकेत वाडटले काय कितें असो प्रस्न पडटा. उत्तर गोंयांत 20तल्या 11 मतदारसंघात 2022त भाजप उमेदवारांनी जैत मेळयल्ले. तातूंतल्या पेडणे, पर्वरे, पणजे, ताळगांव, मये, पर्ये आनी वाळपयच्या आमदारांनी 2022त जितक्या मतांनी जैत मेळयल्ले तो आंकडो SIR उपरांत सामकार आयिल्ल्यान मतदारांच्या आंकडेवारी परस कमी आशिल्ल्याचें कळटा. मात थिये, म्हापसा, पणजे, ताळगांव, सांखळे आनी प्रियोळ आमदारांक त्या वेळार मेळिल्ल्या मतां परस ह्या वेळार मेळिल्लीं मतां आनी सध्याच्या मतदारांची आंकडेवारी हातूंत फरक आशिल्ल्याचें कळटा. भाजपान 2022त दक्षिण गोंयांतल्या फोंड्या, शिरोड्या, वास्को, दाबोळे, नावेली, कुडचडे, सावर्डे, सांगे आनी काणकोण अशे 9 मतदारसंघ जिखिल्ले. तातूंत फोंड्या, वास्को, दाबोळे, नावेली आनी कुडचडेच्या आमदारांनी जितक्या मतांच्या फरकान जैत मेळयले ते परस तांच्या मतदारसंघांत वगळिल्ल्या मतदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्याचें कळटा. SIR मोहिमे उपरांत राज्यांतल्या मतदारांचो आंकडो उणो जाला. ही गजाल सध्याच्या आमदारांक घाताची थारूंक शकता काय कितें हो प्रस्न उप्रासता. भाजप अपक्ष आमदारांचे जैत आनी वगळायिल्ले मतदार. थिये मतदारसंघ निळकंठ हळर्णकार हांची 2051 मतांनी जैत 3064 मतदार वगळायल्या. म्हापसा जोशवा डिसोजा 1647 मतांनी जैत 3896 मतदार वगळयल्यात. पणजे बाबूश मोन्सेरात 716 मतांनी जैत 4274 मतदार वगळयल्यात. ताळगांव जेनिफर मोन्सेरात 2041 मतांनी जैत 4947 मतदार वगळयल्यात. सांखळे डॉक्टर प्रमोद सावंत 666 मतांनी जैत 1144 मतदार वगळयल्यात. प्रियोळा गोविंद गावडे 213 मतांनी जैत 1378 मतदार वगळयल्यात. दिवचल डॉक्टर चंद्रकांत शेटये 318 मतांनी जैत 1464 मतदार वगळयल्यात. फोंड्या रवी नायक 77 मतांनी जैत 3831 मतदार वगळयल्यात. वास्को दाजी साळकार 3657 मतांनी जैत 11657 मतदार वगळयल्यात. दाबोळे मॉविन गुदिनो 1570 मतांनी जैत 5489 मतदार वगळयल्यात. नावेली उल्हास तुयेकर 430 मतांनी जैत 3322 मतदार वगळयल्यात. कुडचडे निलेश काब्राल 672 मतांनी जैत 2317 मतदार वगळयल्यात. कुठ्ठाळे आंतोन वाज 1178 मतांनी जैत 9389 मतदार वगळयल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.